Mateo. B. दोंगरावयलो उपदेश. दोंगरार दिल्लो उपदेश. चॅप्टर 5. लोकांचे उरपुंजी पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे शीस ताचे सोंशे आयले. तेन्ना आपलें तोंड उगडून अशें तो तांकां शिकोवंक लागलो. भाग्या खुशे मनान गरीब तीं सुभागी, सर्गींचें राज तांचें. रुदन कोत्तात तीं सुभागी, देव तांकां बुजवण दितलो. बोलीं तीं सुभागी, प्रिथूम तांचें दायज. प्रमाणीकपणाक ताणेतात आनी भुकेतात तीं सुभागी, देव तांकां दादोशी कोत्तलो. दयाल तीं सुभागी, देव तांची दया कोत्तलो. काळजान नितोल तीं सुभागी, तीं देवाक पळयतलीं. शांती कोत्तात तीं सुभागी, देव तांकां आपलीं भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर धुमालो सोंसतात तीं सुभागी, सर्गींचें राज तांचें. मुजे खातीर तुमकां अपमानतीत, तुमकां धुमालो दितीत आनी सगळ्या जिन्साचें वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुभागी, खुशाल आनी संतोशभरीत जायात, कित्याक सर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. तुमचे आदीं प्रवाद्यांक तसोच तांणी धुमालो दिला. मीठ आनी उजवाड. तुमी प्रितुमेचें मीठ, पूण मिठाची खारसाण बिगडली जाल्यार ती ताका कशे भाशेन परतून दिवंक जायत? तें फकत भायर उडोवचें आनी पांयां तोंडां मोस्तूचें आनी कित्याकूच उपकारना. तुमी संवसाराचो उजवाड. दोंगराच्या माथ्यार बांदलोलें शार लिपोन उरोना. पायलेपणाक धांपून दवरूंक कोणूच पणटी लायना. घरांत आसत्या सगल्यांक तिचो उजवाड पडूंक ती एका पेडार दवरतात. तेच परी तुमच्यो बऱ्यो कोडण्यो पळोवन सर्गार आसत्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाखाणचे खातीर तुमचो उजवाड तांचे मुखार पोज्जळून दी. समुतीचो आनी प्रवाद्यांचो अर्थ. समूत वो प्रवादी हांकां काडून हाडूंक हांव आयलां म्हूण तुमी समजूं नाकात. तांकां काडून उडोवंक न्हय, पूण संपूर्णायेक पावोवंक हांव आयलां. खरेंच तुमकां सांगतां, सर्ग आनी संवसार सोरोपर्यंत घडोंक जाय तितलेंय घडल्या शिवाय समुतींतलें एक सगळेहून ल्हान अक्षर वा अक्षरांक लायिल्ली एक सोपुल्ली कुरू लेगून ना जावची ना. म्हणटो जर कोण ह्या सोपुल्ल्या आज्ञा भितरली एक पर्यान मोडीत आनी तशें करूंक हेरांक शिकयतीत, तुमकां देव सर्गींच्या राज्यांत सगळ्याहून ल्हान म्हूण लेखतलो. पूण त्यो सांबाळटीत आनी हेरांक शिकयतीत, तांकां देव सर्गींच्या राज्यांत व्हड म्हूण मानतलो. देखून हांव तुमकां सांगतां, देवाक मानता तें करूंक शास्त्रियां आनी फारेजांव परस तुमी अदीक राजी नात जाल्यार सर्गींच्या राज्यांत तुमी भितर सोदचींच नात. राग आनी दुस्मानकाय. जिवेशी मारूं न्हय, पुर्वजांक अशें सांगलोलें म्हूण तुमी आयकलां. आनी जिवेशी मारतीत तांचेर न्यायसभेचें खास्तीचें फर्मोण पडटलें. तर हांव तुमकां सांगतां, कोणूय आपल्या पेल्याचेर राग धरता जाल्यार ताचेर खास्तीचें फर्मोण पडटलें. कोणूय आपल्या पेल्याक तूं गळयो म्हणटीत जाल्यार ताचेर धर्म सभेचें खास्तीचें फर्मोण पडटलें. आनी कोणूय तुका तूं देवधर्म नासलोलो म्हणीत जाल्यार उज्याच्या हेमकोंडाची खास ताका फावो जातली. म्हणटोच तुजें दान वेदिशीं घेवन येताय जाल्यार आनी तुज्या पेल्या आड कितेंय आसा म्हूण तुका थंय उगडास जायत जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच सोड आनी पयलीं वचून तुज्या पेल्या लागीं संधान कर. मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटय. तुज्या वाड्या लागीं उपरासलोलो तोंटो ताचेर बरोबर वाटेर आसतनाच बरे भाशेन सोंपय, नाजाल्यार तो तुका नितीदाराच्या हातांत दितीत बी आनी नितीदार तुका चौकीदाराच्या ताब्यांत घालून बंदखणींत उडयत. हांव तुका खरेंच सांगतां, तुजो निमाणो पावसारियो तुवें फारीक करीसर थंयसरली तुका सुटका मेळचीच ना. निर्मळपण. परतवार करूं न्हय अशें सांगलोलें आसा म्हूण तुमी आयकलां. तर हांव तुमकां सांगतां, जर कोणूय एके अस्तरेचे
चेर कामचारी दोळे घालीत ताणें आपल्या काळजांत तिचे कडेन परतवार केलो. तुजो उजो दोळो पातक करूंक तुका ओडून वता जाल्यार तूं उमटून काड आनी भायर उडय. कित्याक तुजी आख्खी कूड एमकोंडांत सोडून घेवचे परस तुज्या एकाच सांड्याचो नाश जाल्लो तुका अदीक बरें. आनी तुजो उजवो हात पातक करूंक तुका ओडून वता जाल्यार तो कातोर आनी भायर उडय. कित्याक तुजी आख्खी कूड एमकोंडांत गेल्ले बदलेक तुजो एकूच सांदो बिगडलो जाल्यार तुका अदीक बरें. लग्नाची गांठ हाचे भायर अशें सांगलोलें आसा, कोणूय आपले पत्नीक सोडून दितलो जाल्यार पयलें ताणें तिका लग्न मोडण्याचें पत्र बरोवन दिवचें. पूण हांव तुमकां सांगतां, समूतीचेर आड लग्न संबंदांत जियेतल्यांची मात गजाल कुशीन धरून जो आपले पत्नीक सोडून दिता तो तिका परतवारीन जायशी कोत्ता. आनी कोण लग्न मोडण्याचें पत्र दिवन सोडलोले बायले कडेन लग्न जायत जाल्यार तो परतवार कोत्ता. सादें उलोवप आनीकूय पुर्वल्यांक सांगलोलें तुमी आयकलां, सोपूत मोडूं न्हय पूण सर्वेस्पराक तुवें दिल्ल्या सोपुतांक पाळो दी. तर हांव तुमकां सांगतां, सोपूत दिवचोच न्हय, जावं सर्गाच्यान कित्याक देवाचें सिंहासन तें, जावं प्रितुमेच्यान कित्याक ताच्या पांयांची म्हणूय ती, न्हय म्हूण जेरुजाल्याच्यान कित्याक वत्त्या राजाचें शार तें. तुज्या माथ्याच्यानूय सोपूत दिवं न्हय कित्याक ताचो एकूय केंस धवो वो काळो तुज्यान करूंक जायना. तुमचें उलोवप इतलेंच जावं दी, हय जाल्यार हय, न्हय जाल्यार न्हय हाचें सगळें तें वायटव्या कडलें येता. सूत घेवप दोळ्याक दोळो दांताक दांत अशें म्हणलोलें तुमी आयकलां, पूण हांव तुमकां सांगतां, वायट मनशाक तूं आडाय नाका. कोण तुका उजव्या पोळ्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोळो ताका दाखय. कोण तुजें आंगावलें व्हरूंक न्यायसभेंत विवाद करीत जाल्यार ताका तुजो जुबोय व्हरून दी. आनी कोणूय तुका एक कोस चलोवंक बोल करीत जाल्यार 2 कोस ताचे सांगातीन चल. तुजे कडेन मागीत ताका दी आनी तुजे लागीं उश्णें मागून घेवंक सोदता ताका पाट वळूं नाका. दुस्मानाचो मोग तुज्या पेल्याचो मोग कोत्तलोय आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेस धरतलोय अशें सांगलोलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या दुस्मानांचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितोल्या पासत मागात. हे परी तुमी तुमच्या सुर्गीच्या बापाची भुरगीं जातल्यात. कित्याक तो आपलो सुर्या वायट तशेंच बऱ्या मनशांचेर उडेसो कोत्ता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशेंच खोट्या मनशांचेर घालता. तुमचो मोग कोत्तल्यांचो तुमी मोग करशात जाल्यार कसली तुमकां मजुरी मेळत, 2 वसूलदारूय तशेंच करिनात. आनी तुमच्या भाव भयण्यांकूच तुमी सोलां करशात जाल्यार व्हडलेंशें कितें केलें तुमी? अनभावार्थी लेगून अशेंच कोत्तात की ना? म्हणटोच जसो तुमचो सुर्गीचो बाप सोंपूण तशींच तुमी सोंपूण जायात. देवाचें उतर हें